नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी भेटेर. विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनाची केली पळोवणी. विद्यार्थी आणि लाभार्थ्यांकडेन केले उलोवप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरत विमानतळाच्या नव्या एकीकृत टर्मिनलाचे केले उक्तावण. सुरत डायमंड बोर्साचे केले उक्तावण. रोड शोत लेगीत घेतलो वांटो. शारी भागातल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेक दोनापावल पणजेंतल्यान जाली सुरवात. राज्यातल्या नगरपालिका क्षेत्रांत फिरून पावयतले येवजणीची माहिती. विकसित भारत संकल्प यात्रेक कुळ्या शिगावच्यान सुरवात. प्रधानमंत्र्यांनी केंद्रांच्या लाभार्थ्यां वांगडा केली भासाभास. करमळी पंचायत सभाघरांतल्यान पळयले कार्यावळीचे प्रत्यक्ष प्रसारण. आणि खेळा मळार भारत आणि दक्षिण आफ्रिका मदीं 3 एका दिसाच्या क्रिकेट खेळा माळेंतलो पयलो खेळ आयज जालो. भारतान दक्षिण आफ्रिकेक 8 गड्यांनी जैत मेळयलें. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आपलो संसदीय मतदारसंघ वाराणसीत पावले. विकसित भारत संकल्प यात्रेत ते वांटेकार जावन तांणी विकसित भारताची संकल्पना दर्शोवपी मेळ्याची पळोवणी केली. आणि ह्या मेळ्यात उबारिल्ल्या सरकारी योजनांचेर आधारीत आणि बायल आप मजत गटांच्या स्टॉलाचेर वचून संबंधितांकडेन उलोवप केलें. उपरांत तांणी जमिल्ल्या नागरिकांक वाराणसीत संबोधीत केलें. सरकारान सुरू केल्ल्या तरेकवार येवजण्यांक लागून गरीब आनी श्रीमंतां मदलो भेद आता ना जावपाक मजत जाल्या अशें वाराणसीत कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. विकसित भारत संकल्प यात्रा हो एक देशाचो वावर आसा जाचे वरवीं सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीत लेगीत सकारात्मक बदल दिसून आयल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रा मुखार व्हरपा खातीर वावर सुरू केला तांची प्रधानमंत्र्यांनी तुस्त केली. देश के सभी लोग ये विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए समय दे रहे हैं, जा रहे हैं. तो यहाँ के सांसद के नाते मेरा भी दायित्व बनता था कि मुझे भी उस कार्यक्रम में समय देना चाहिए. तो मैं एक सांसद के रूप में, आपके सेवक के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं. हमारे देश में सरकारें तो बहुत आई, योजनाएं भी बहुत बनी, बातें भी बहुत हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई. और उन सबका जो अनुभव था, जो निचोड़ था, तो मुझे लगा कि जी देश को सबसे ध्यान देना वाला काम जो है वो ये है कि सरकार जो योजना बनाती है, जिसके लिए बनाती है, जिस काम के लिए बनाती है, वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुंचे. काशी तमिळ संगमम 2023चे उक्तावण प्रधानमंत्री करपाचे आसात. सध्या ही कार्यावळ सुरू आसा. काशी तमिळ संगमम एक महत्वपूर्ण वाची आसा जी भारताच्या विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा आणि विविधतायेचे प्रदर्शन करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुजरातात सुरत विमानतळाचेर नव्या एकीकृत टर्मिनल भवनाचे उक्तावण केलें. ह्या टर्मिनल भवनात व्यस्त वेळात 1200 देशी प्रवासी आणि 600 आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक सांबाळपाची क्षमता आसा. तशेंच हातूंत सर्वाधिक व्यस्त वेळात प्रवाशांची क्षमता 3000 मेरेन वाडोवपाची तजवीज आसा. तशेंच वर्सुकी व्यवस्थापन क्षमता 55 लाख प्रवाशां मेरेन वाडयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरत डायमंड बोर्साचे उक्तावण केलें. हे आंतरराष्ट्रीय हिरे आणि आभूषण व्यवसायाचे संवसारातले सगळ्यात व्हडले आधुनिक केंद्र आसा. कच्चे आणि पॉलिश केल्ल्या हिऱ्या वांगडाच आभूषणाच्या व्यापाराचे संवसारीक केंद्र ते जावन आसा.
देशाक निर्यातीच्या विक्रमी उंचायेचेर व्हरपा खातीर वावर करचो असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना मारलो। ऐसे आधुनिक होते सूरत को डायमंड बूट्स के तौर पर इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना अपने आप में ऐतिहासिक है। आजकल आप सभी मोदी की गारंटी की चर्चा खूब सुनते होंगे। हाल के दिनों में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद ये चर्चा और बढ़ गई है, लेकिन सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। यहां के परिश्रमी लोगों ने मोदी की गारंटी को सच्चाई में बदलते देखा है और इसी गारंटी का उदाहरण ये सूरत डायमंड बूट्स भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातच्या सुरतात रोड शो केलो। ह्या वेळार लोकांनी व्हडा संख्येन प्रधानमंत्र्यांक पळोवपाक गर्दी केल्ली। रस्त्याच्या कुशीक व्हडा संख्येन लोक हाजीर आशिल्ले। शारी भागातल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेक दोनापावल पणजेंतल्यान सुरवात जाली। शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बावटो दाखोवन यात्रेक सुरवात केली। ह्या वेळार शार उदरगत खात्याचे संचालक गुरुदास पिळणकर हाजीर आशिल्ले। विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज सावन शारी भागात केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांविशीं जागृताय करपा वांगडाच वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव शारी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर नगरपालिका क्षेत्रांत फिरतली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान समाजातल्या सगळ्या घटकांच्या उदरगती खातीर जायत्यो येवजण्यो राबयल्यात। ह्या येवजण्यांचो लाव सगळ्यांक मेळवून दिवपाचे आमचे यत्न आसतले अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। पंचायत लेवलाचे सगळीकडे जेन्ना ही गाडी आणि हे जे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री वेगवेगळे स्किम्स आणि त्यांच्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जे राज्यान बी वेगवेगळे स्किम्स चल्ल्या हे इंटिग्रेट करून सिंक्रोनायज करून लोकांक कळपाक म्हणून अवेरनेस क्रिएट करपाक आणि त्याचो फायदो लोकांनी पूर्णपणे घेवचो। पूर्णपणे सरकाराची स्किम्स आणि देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे स्किम्स चलयल्ले आयज गेल्या 9 वर्सांत वेगवेगळे स्किम्स वेगवेगळे लाभार्थी वेगवेगळे लोकांक तेजो बेनिफीट जाल्लो आसा। विकसीत भारताच्या आरोग्य क्षेत्रांत आणि सगळ्या क्षेत्रांत जे कितें स्कीम्स आतांच उल्लेख आतां हांगा व्हिडिओचेर दाखयताले की फिशरमॅन कम्युनिटीक वेगळ्या तरेन बेनिफीट दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, शेतकऱ्यांक बी वेगळ्या तरेचो बेनिफीट केल्लो आसा। वेगवेगळे स्क्रिनींग आयज कॅन्सराची स्क्रिनींग आसूं तरेतरेची स्क्रिनींग म्हणजे सगळ्या खात्यांत वेगवेगळे तरेचे जे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जी सोयी सुविधा आयज देशाचे जनतेक पावले आसा हेजे अवेरनेस आनी लोकांनी तेजो पूर्णपणे फायदो क्षेत्रांत बी लोकांनी आनी हे साधारण फक्त एक कमी आमचे लोक जो गरीब आहा तेकाच न्हू, हे पूर्णपणे ओवरऑल सगळ्या कम्युनिटीक फायदो जावपी ह्या तरेचे स्किम्स देशाचे प्रधानमंत्रीन आयज आमचे देश ह्या लेवलाचेर पावल्लो आसा। आमी पळयता की जगभर ज्या तरेची प्रसिद्धी ज्या तरेचे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आयज प्रत्येक देशवासियाक एक अभिमान आहा की नरेंद्र मोदीजी आमचे प्रधानमंत्री आहा। आनी हे कित्याक आमकां अभिमान आहा कारण ह्या तरेचे वेगवेगळे घटकाक वेगवेगळ्या समाजान वेगवेगळे स्किम्स तेणी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला। शार उदरगत खात्याचे संचालक गुरुदास पिळणकर हांणी शारी भागातल्या यात्रेच्या कार्यावळीची माहिती दिली। विकसित भारत ही यात्रा अर्बन एरियेंतल्यान आयज स्टार्ट जाता। आमचे कडेन गोंयांत 14 म्युनिसिपल एरियाज आसा। हे आमी आयज CCBन स्टार्ट केल्या, इनॉग्रेशन केल्लें आसा। आतां हो आमचो रथ आसा पळय ह्या विकसीत भारताच्यो सगळ्यो स्किमी आमी ज्यो राबयल्ल्यो आसा आनी फुडें राबयतले आनी जे चालू आसा ते सगळ्यो स्किमीचेर आमी हांगासर आयज हेचें आमी डिस्कशन केल्लें आसा। ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे आयज हेचें इनॉग्रेशन जालां। आतां हो आमचो रथ आहा तो सगळ्या 14 कावन्सिलांक आयज CCB स्टार्ट केला, बाकीच्या 13 कावन्सिलांक भोंवतलो आनी विविध प्लेसींनी हेजो आमी आयज प्रचार करतले आनी जे जे आमचे बेनिफिशरीज आसा बाकीचे वेंडर्स म्हणा आनी बाकीचे जे जितले एन्युअल आनी PMAYचे स्किमी घेतले लोकांनी आसा तेका सगळ्यांक आमी जोडटले। एक प्रकारचो हो सगळ्या गोंयकारांचो गोंयांत जितले पळय कावन्सील आसा त्या कावन्सिलाचे सगळे जे पळय लाभार्थी आसा तांकां आनी हेर सगळ्या पब्लिकांक जोडपाचो हो एक प्रयत्न आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेच्या सुरक्षेत जाल्ल्या चुकीचेर हुस्को उक्तायला। हो गंभीर विशय आसा अशें तांणी म्हळां। एका हिंदी दिसाळ्याक दिल्ल्या मुलाखतीत ते उलयताले। हो राष्ट्रीय सुरक्षेचो प्रस्न आसा आनी राजकीय पक्षांनी ह्या विशयाचेर राजकारण करचें न्ही असो आग्रह तांणी केला।
लोकसभा अध्यक्षांनी तपासाचे आदेश दिल्यात आणि हो कट रोकडोच उक्ताडार येतलो अशें तांणी म्हळां. ह्या प्रकरणात गुंतिल्ले गुन्यांवकार आनी तांच्या फाटल्यान कोण आसा हें जाणून घेवप म्हत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. विरोधी पक्षांनी संसदेत रचनात्मक भूमिका करची असो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो विकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. विकसीत भारत संकल्प यात्रेक कुळ्या शिगांवच्यान सुरवात जाली. सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी यात्रेक बावटो दाखोवन सुरवात केली. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी सुवर्णा पिळगांवकर, कुळे शिगांवचे सरपंच गणेश शिगांवकर, पंच वांगडी स्वयंपूर्ण मित्र गंगाराम लांबोर, गटविकास अधिकारी आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. पाच जाणांची सर्टिफिकेटां कसली कास्ट सर्टिफिकेटां एक्सपायर जाली. कितें करपाक तेंकां आतां तर कोण जबाबदार? त्या खातीर आपणें थोडेशें लक्ष दिवपाक जाय. ह्याच पेपराक न्ही, बाकीच्या पेपर आपल्या भयणीचे, आपल्या भावाचे जावं समज कोणाचे बायलेचे, घोवाचे, सगळे फॅमिलीचे मेंबरांचे जे पळय पेपर आसा न्ही ते अपडेट आसपाक जाय लक्षांत दवरपाक. आनी तितूंतल्यान हे सगळे बेनिफीट आमी घेवपाक जाय. हांव जी गजाल तुमकां जाय ती इतलेंच सांगपाक शकता. हांव जशें पळय मोदीजीन पळय गॅरंटी दिली न्ही आमच्या सगळ्यांच्या डेव्हलपमेंटाची, म्हणजे विकसीत भारताची 2047 100 वर्सां जेन्ना पळय जातली आमकां स्वतंत्र जावन, त्या दिसाक आमकां भारत आमचो कसो आसपाक जाय हेजें स्वप्न जें पळय तरी पळयलें तें स्वप्न जर पुरे करतलो जाय जाल्यार आमी सगळे स्टेजीर आसलेले, तुम्ही हांगा बसलेली, आमच्या घरा कडेन आसलेली, ह्या सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. कांय म्हाका ना ते जे कितें बेनिफीट जे सरकाराचे आसा ते घेवपाक तुमकां फुडें यो म्हणटा आनी योग्य रितीन तुमी घे म्हणून सांगता. ह्या वेळार खेळगड्यांचो भोवमान जालो. तशेंच आदर्श गांव आनी हर घर जल खातीर कुळे शिगांव पंचायतीक 2 पुरस्कारय भेटयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या लाभार्थ्यां वांगडा भासाभास केली. केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आनी कुंभार जुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या कार्यावळीचे प्रत्यक्ष प्रसारण करमळी पंचायत सभागृहात बसून पळयलें. विकसीत भारत संकल्प यात्रेचो भाग म्हूण ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला 2047च्या आदींच भारत सुपर पॉवर जातलो अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. करमळी ही साधारण जरी पणजेक लागीं आसली तरी एक वेगळी तरेची पंचायत आनी बेनिफिशरीज खूब आयिल्ले, लोकांची संख्याय बरी आशिल्ली आनी ह्या यात्रेक बरो सपोर्ट मेळ्ळो. त्याच बरोबर ह्या यात्रेच्या विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या निमित्तान जो उद्देश जो प्रायम मिनिस्टरान उद्देश दवरला तो म्हणजे जाका कोणाक काही स्किमीचो फायदो कोणाक खबर ना, कोणाक ताचो फायदो जावना, जाल्यार ते हातूंतल्यान सरकारी अधिकारी सगळे डिपार्टमेंटाचे अधिकारी ते सगळे तातूंतल्यान करून घेवन आज खूब जाणांनी नवीन फॉर्म भरून हाका जॉयन जाले. खरें म्हणशी आमी म्हणटात की ह्या विकसीत भारत विकसीत ह्या संकल्प यात्रेचो उद्देश होच आशिल्लो की ह्यो सगळ्यो ज्यो स्किमी जे सामान्य मनशा खातीर केल्यात, जो शेवटचो कडीचो मनीस आहा, गरीब आसा, तांकां अजून पर्यंत तांकां कांय मदत तातूंतल्यान मेळना, अशा मनशाक आत्मनिर्भर करप, आपल्या पांयाचेर उबो करप, अशाच भावनेन ही भारत संकल्प यात्रा सुरू जाल्ली, विकसीत भारत यात्रा सुरू जाल्ली आनी त्या हातूंत तो उद्देश आज सफल जाता. आपल्या मतदारसंघातल्यान सरकारी योजण्याक उफाट प्रतिसाद मेळटा आनी चडांत चड लोकांनी सरकारी योजनेचो लाव घेवचो असो उलो कुंभार जुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी मारलो. विकसीत भारत संकल्प यात्रा ही आमचे प्रायम मिनिस्टरान हाडलेली आसा. हेका आमी मोठ्या प्रमाणात आमच्या मतदारसंघांतून भरपूर तेका प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी खरोखरच जे गरजूवंतांक ही स्कीम जी पळय आसा ही त्या डिपार्टमेंटाची ही तांकां बरे तरेन यूज जातली आनी लोकांनी हेजो सगळ्यांनी फायदो घेवचो. कारण आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजीचें एक विजन आसा 2047 पर्यंत हो कोणूच एक म्हणजे आमचो भारत सारको टॉपार वयतलो आनी हेजे खरोखरच आमच्या प्रत्येक गोरगरिबांक
हेच्या खातीर भरपूर स्किमी ज्यो केल्ल्यो आसा ही जाय आमी त्याच बरोबर आमच्या सरपंचांक आमच्या ऑफिसर आसा बाकीच्या पंच मेंबरांक म्हणजे घरा घरा हे पोच करपाची तांकां आमी सांगलेले आसा. त्याच बरोबर आमी सगळ्या बाकीच्या डिपार्टमेंटाकूय आमी सांगलें आमच्या जे आमच्या हितून येता तांकां सगळ्यांक सांगलां की ही स्कीम जी पळय आसा ही सगळ्यां पर्यंत व्हरून पावया. थोडे लोक कामाक गेल्ले आसता थोड्यांक हेच्या बद्दल नॉलेज ना पण ताका लागून आमी आमच्या ऑफिसान सुद्दां एक प्रोविजन दवरला एवरी मंडे आमी स्किमी आमचो एक ऑफिसर येतलो आमी मंडेच्यान तेंचे बाकीच्यांक जर कळ्ळें ना जाल्यार त्याच्या बद्दल सुद्दां आमी तांकां म्हायती दितली. ह्या वेळार विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यांनी आपली खोशी उक्तायली. PMMVY स्कीम दी गई थी, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है. मेरे बच्चों को हर प्रकार का आहार के बारे में बताया जाता है. आंगनवाड़ी टीचर हमें हर सुविधा बताती है हमारे बच्चों के लिए, पौष्टिक आहार के लिए. बस सब मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सबके लिए यही स्कीम दी जाए और सबको जैसे हमें लाभ हुआ है सबको भी मिले. हांव प्रेग्नंट आसलें पळय तेन्ना म्हाका ते स्किमी बद्दल म्हायती सांगितली बाईन, रेजिस्टर केली आनी हे आतां खूब फुडें अशें बरें पडटा की चेडवांक आजकाल चेडवांक हें करता की ती ऑपरेशन करता चेडवांक कांय हें करिना कित्याक आतां चेडवांक चडशी स्किमी मेळटा. सरकार गव्हर्मेंट सरकार दिता ही स्कीम PMMVY ही स्कीम भुरग्यांक खूब व्हॅल्यू आसा आनी ही फुडें लोकांनी घेवची ही हांव विनंती करता. तेलंगणच्या वायुसेना अकादमीत 212व्या ऑफिसर्स कोर्साच्या एकवटीत पदवी परेडीचे आयोजन झाले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ह्या परेडीची पळोवणी केली आणि पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांक भोवमानीत केले. वेळेप्रमाण नव्या सोदाक आमी महत्व दिवपाक जाय अशें परेडीची पळोवणी केल्या उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी वायुसेना विद्यार्थ्यांक संबोधित करतना सांगलें. आर्म्ड फोर्सेस में ट्रेडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह टाइम टेस्टेड होती है. एक लंबे समय तक इसने यूजफुल पर्पज को सर्व किया होता है. इसलिए ट्रेडिशन को उचित महत्व देना यह भी अति आवश्यक है. केवल ट्रेडिशन को ही फॉलो करते रह गए तो हमारी व्यवस्था में जड़ता यानी ऑसिफिकेशन की स्थिति स्वाभाविक रूप से आ जाती है. ट्रेडिशन और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बेहद जरूरी है. यदि हम केवल ट्रेडिशन को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी हालत उस डेड लेक की तरह हो जाएगी जिसके पानी से बदबू आने लगती है. और यदि हम नदी की तरह प्रवाहमान बने रहना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशन के साथ साथ इनोवेशन को भी लाना होगा. छत्तीसगडात भाजपा आमदार रामविचार नेताम हांणी हंगामी विधानसभा अध्यक्ष म्हणून सोपूत घेतलो. राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद हांणी रामविचार नेताम हांकां सोपूत दिलो. ह्या वेळार छत्तीसगडचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुखेलमंत्री विजय शर्मा, आदले मुखेलमंत्री रमण सिंह आनी हेर भाजपा आमदार हाजीर आशिल्ले. मजगती छत्तीसगडाचे आदले मुखेलमंत्री आणि भाजपाचे वडील फुडारी रमण सिंह हांणी छत्तीसगड विधानसभा सभापती पदा खातीर अर्ज दाखल केलो. ह्या वेळार छत्तीसगडचे मुखेलमंत्री विष्णुदेव साय आणि आदले मुखेलमंत्री आणि काँग्रेस फुडारी भूपेश बघेल हाजीर आशिल्ले. विधानसभेचे कामकाज बरे तरेन जावपा खातीर आपूण यत्न करतलो आणि विधानसभेत राज्याच्या हिताचेच मुद्दे मुखार येतले हाचेर आपूण नजर दवरतलो अशें अर्ज दाखल केल्या उपरांत रमण सिंह हांणी सांगलें. उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी लखनौत PAC स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. 2001 वर्सा संसदेचेर जाल्ल्या हल्ल्यांत उत्तर प्रदेशातले PAC सुरक्षा रक्षकांनी दाखयल्ल्या पराक्रमाची उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी तुस्त केली. जब देश की संसद में हमला हुआ था सन 2001 में, उस समय उत्तर प्रदेश PAC के जवानों के पराक्रम के कारण उस हमले को निष्फल करने में सफलता प्राप्त हुई थी. उन सभी हमलावरों को उन बहादुर जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम से मार गिरा करके उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया था.
महाराष्ट्र राज्याच्या नागपुरातल्या बाजारगाव वाठारात एक स्फोट जालो. सोलर एक्सप्लोजिव्ह नावाच्या कंपनीत हो स्फोट जालो, जातूंत 9 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 3 जाण जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान मजत वावराक लागल्यात. जाल्ल्या स्फोटाचो आवाज बरोच पयस मेरेन आयकुपाक आयल्लो. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी जाल्ल्या घडणुकेचेर दुख उक्तायलां. परिस्थितीचेर आमची नदर आसा आनी जांकां ह्या स्फोटांत मरण आयलां तांच्या कुटुंबियांक 5 लाख रुपयाचो मजत निधी दिवपाची घोशणा आमी करतात अशें तांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसोच विसव. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज लखनौच्या राजश्री पुरमात अटल भलायकी मेळाव्याचें उक्तावण केलें. आयज अटल बिहारी वाजपेयी आशिल्ले जाल्यार भारत संवसारांतली 5वी व्हडली आनी तांकीवंत अर्थवेवस्था जाल्ल्याचे अणभवता आशिल्ले अशें तांणी आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयी हांची याद काडीत सांगलें. येवपी काळात भारत संवसारांतली 3री व्हडली अर्थवेवस्था आसतली अशी आस्त तांणी उक्तायली आनी हाचे खातीर आमकां स्वस्थ भलायकी आपणोवची पडटली अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. आपका स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब आपकी शासन व्यवस्था ठीक रहेगी. शासन व्यवस्था यदि अगर ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था कमजोर है, पारदर्शिता उसमें नहीं है, सुचिता नहीं है, तो स्वास्थ्य पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता है. आज के दिन बदलाव देखिए. तकनीकी का उपयोग इतना जबरदस्त हुआ है कि जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं उसका 10% भी नहीं पहुंचता है. आज के दिन खरा 100% पहुंचता है. केशव सेवा साधना संस्थेच्या नारायण झाटे विद्यालयाच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी दिवचले घनकोयर व्यवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिली. दिवचल नगरपालिका ह्या प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करता. ओल्या आणि सुक्या कोयराचेर कशी वेगवेगळी प्रक्रिया जाता हे विद्यार्थ्यांनी जाणून घेतले. शिक्षिका रंजना आजगांवकर हांणी ह्या उपक्रमाविषयी माहिती दिली. आम्ही सगळी जाणां केशव सेवा साधना स्पेशल स्कुलांतून हांगा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट विजीट करपा खातीर आयिल्ली. मेन हेतू ह्या विजिटाचो आशिल्लो की भुरग्यांनी कचरो पळयला पण भितर जे इनसायड आसता खंयचे फळ आमकां बरें दिसता पण भितर फळ बरें आसा काय वायट आसा जेन्ना भितर ते ओपन केले पर्यंत कळटा. तशें भुरग्यांक आमचे कॉन्सेप्ट फकत सांगले म्हणून कळना, पळयतकच ते बऱ्या पैकी एक्सप्लोर करता. म्हणून ह्यो विजिटाचो मुद्दो कितें आशिल्लो तांकां एक्सप्लोर करपाचें, तांकां कळपाचें हांगा एक्झॅक्टली कचरो हाडून कितें करतात. सो आतां भुरग्यांनी पळयलो आमी कचरो हाडटात पण एक्चुअली ते वर्कर्सांक मना पासून खूब थँक्यू कित्याक ते एक्चुअली खूब काम करतात. जशें आमची फॅमिली आसा आमी खूब प्रोटेक्शन करता तशें ती आमच्या खातीर आपले हात थंय घालून ते सेग्रिगेट करता वेस्ट म्हणटा पळय तसो. पण आयज जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी आमी स्वता पळयले तेन्ना कळ्ळें की ते अवेरनस क्रिएट जाली की आमी कचरो म्हणटकच डायरेक्ट डस्टबीन वेट आनी ड्राय खबर आसा म्हणटकच तो घातलो पण सुद्दां तांकां आमच्या पेक्षा हांगा येवन कितकें काम करता, ती कितके सेफ्टीन करता आनी तेज्या खातीर आमी तेंची लायफ बेटर करपाक कितें कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शकतात थ्रू हे विजीट आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक कळ्ळें. ह्या प्रकल्पाविषयी माहिती घेऊन खुश जाल्ल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगले. सेपरेट करता तो कचरो पयलो ओलो कचरो सेपरेट दवरपाचो, सुको कचरो सेपरेट दवरपाचो आनी आतां आमी हांगा येवन आमी शिकली सुको कचरो सेपरेट घालपाचो घरा कडेन आनी ओलो कचरो सेपरेट दवरपाचो. कचरो आमी खंयसर व्हरोंक जायना, आमच्या डस्टबिनान व्हरोंक जाय. सुको आनी ओलो कचरो सेपरेट व्हरोंक. आमी हांगा कचरो कसो पर्सेल करता ते पळयलें आनी कचरो असो लोकांनी असो हें करूंक जायना, रस्त्यार फेकूंक जायना, डस्टबिनान उडोवपाचो
घाण करप ना रस्त्याचेर. ओलो सुको कचरो सेपरेट करपाचो. अशें ना कचरो दिसत जाल्यार आमी डस्टबिनान उडयतले. आणि आता उजव्या खेळा मळार खेलो इंडिया पॅरा खेळा सर्तीचो आयज निमाणो दीस. नवी दिल्लीत ह्या पहिल्या खेलो इंडिया पॅरा सर्तीचो समारोप जाता. 10 डिसेंबर ते 17 डिसेंबर मेरेन चलिल्ल्या ह्या खेळा सर्तीत सर्व्हिसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हांच्या सयत 32 राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांतले मेळून 1400 खेळगड्यांनी वांटो घेतलो. पॅरा एथलेटिक्स, पॅरा नेमबाजी, पॅरा तिरंदाजी, पॅरा फुटबॉल, पॅरा बॅडमिंटन, पॅरा टेबल टेनिस आनी पॅरा वजन उखलपाच्यो सर्ती जाल्यो. ह्या खेळ सर्तीत हरियाणान सगळ्यांत चड पदकां मेळोवन वळेरेंत पयलें स्थान प्राप्त केलां. पॅरा टेबल टेनिस सर्तीत भांगरा पदक जिखपी भावना पटेल हांचे कडेन दूरदर्शना कडेन खासा उलोवप केलें. आनी आतां वचुया क्रिकेट. भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगतीं वॉन्डर स्टेडियमाचेर जाल्ल्या पहिल्या एका दिसाच्या खेळात भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 8 गडे राखून जैत मेळयले. भारताच्या वतीन अर्शदीप सिंग हो सगळ्यात यशस्वी गोलंदाज थारलो. ताणें 10 षटकांत 37 धांवड्यो दिवन 5 गडे बाद केले, जाल्यार आवेश खान ह्या गोलंदाजान 8 षटकांत 27 धांवड्यो दिवन 4 गडे बाद केले. ताणें 3 षटको निर्धाव घातल्यो. कुलदीप यादवाक 1 गडो बाद करपाक यश मेळ्ळें. दक्षिण आफ्रिकेच्या वतीन आंदिले फ्लियुकायो हाणें सगळ्यांत चड 33 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार टोनी दी जोजी हाणें 28 धांवड्यांचें योगदान दिलें. दक्षिण आफ्रिकेचे 3 गडे शुन्याचेर बाद जाले. दक्षिण आफ्रिकेचो पुराय पंगड 27.3 षटकांत 116 धांवड्यो करपाक शकलो. भारता मुखार 117 धांवड्यांचें आव्हान आशिल्लें, जे भारतान फक्त 16.4 षटकांत 2 गडे वगडावन पुराय केले. जातून साई सुदर्शन हाणें नाबाद 55 धांवड्यांचें योगदान दिलें, जाल्यार श्रेयस अय्यरान 52 धांवड्यांचें योगदान दिलें. ऋतुराज गायकवाड फक्त 5 धांवडे काडून बाद जालो, जाल्यार तिलक वर्मा 1 धांव काडून नाबाद रावलो. 3 खेळामळ्यांतलो पयलो खेळ भारतान जिखून 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.1 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वाराणसीक दिली भेट. विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनाची केली पळोवणी. विद्यार्थी आनी लाभार्थ्यां कडेन केलें उलोवप. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरत विमानतळाच्या नव्या एकीकृत टर्मिनलाचें केलें उक्तावण. सुरत डायमंड बोर्साचें केलें उक्तावण. रोड शोत घेतलो वांटो. शारी भागातल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेक दोनापावल पणजेंतल्यान जाली सुरवात. राज्यातल्या नगरपालिका क्षेत्रांत भोवन अवयतल्या येवजणेची म्हायती. विकसित भारत संकल्प यात्रेक कुळ्याशी गांवच्यान सुरवात. प्रधानमंत्र्यांनी केंद्राच्या लाभार्थ्यां वांगडा केली भासाभास. करमळी पंचायत सभाघरांतल्यान पळयलें कार्यावळीचें प्रत्यक्ष प्रसारण. आनी खेळा मळार भारत आनी दक्षिण आफ्रिका मदीं 3 एका दिसाच्या क्रिकेट खेळामळ्यांतलो पयलो खेळ आयज जालो. भारतान दक्षिण आफ्रिकेचेर 8 गड्यांनी मेळयलें जैत. आनी निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज पणजीचेर तुमी भेट दिवंक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995 म्हळ्यार 1995, DD फ्रेडी चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1 to 2 हेचेर तुमी पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.